Abdong Saiba Porla Doni Rao Sheo Dola Moje Amdu Kola Surup Moje Kabut mojigo, kabut mojigo, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या जुआंव विसेंत आनी पेरपेत्वा सुकुरो डिकॉस्टा हांच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें तेसांव झेवियर केपिलय आनी एलिस डिकुन्या हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सुर्गींचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया भोव करून आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या सरकारा पासत मागुया फावो ती देवाची जाणवाय तांणी घेवंक आनी फोटिंगपणांतले आनी वायटांतले तांणी भायर सरूंक तशेंच देवाक आर्गां दिवया कालच्या दिसाक दिशा रवी हे यूथ एक्टिविस्ट आसा ताका रिलीज मेळ्ळलो आसा तसोच आनीक एकलो सोशल एक्टिविस्ट जाका इतलो तेंप बंद करून दवरलेलो वारा राव हाकाय मेळ्ळलो आसा फादर स्टॅन स्वामी हाचेय पासत आमी मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार ओगीच रावन इल्लोसो वेळ दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो देवाची काकलूत बोव वर्ती केदोय व्हडलो पातकी जावं जो कोण आपलें काळीज मन बदलूंक तयार आसा जो कोण आपलें वायट सोडूंक तयार आसा ताका देव बक्षिता देवाच्या बोगसण्याची ही खोलाय आमच्याय जिवितान आमकां मेळूंक आनी आमी ती घेवंक तयार रावंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया आनी जायते पावटी देव काकलुतीचेर आमी घडये दुबावल्या आमी घडये आमच्या पातकाचेर पळोवनूच घडये भियेल्या आनी फाटीं रावल्या असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सर्वविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुलाम सारून सांगता मनाच्या तोंडान सारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून लागीं सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया कोनवाळ्या बापा आमच्या देवा तुजे पुर्जेचे भक्तीचेर दोयेन दिश्ट घाल भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दडवण करून आनी प्रिती मोगाच्यो कोरन्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुजे सेवेन अदीक थीर जावं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप सोर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो ताणें म्हणलें उठ तें नांव वस्ते निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगोट कोर
जोनास उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पालो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हणल्यार एक सोर नासलें व्हडलें शार आसलें. भितर सोरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीसभर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर बावाड दवरलो. तांणी एक उपास परगोट केलो आनी ग्रेस्तांनी तशें गोरिबांनी गोणान आंग पांगुरलें. ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवासनावेलो देंवलो आनी आपली आंगोस्त्रां काडून ताणें गोणान आंग पांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्यांच्या हुकुमान आख्खे निनिवेन ही फर्मावणी परगट केली. मनशां आनी जनवार, गोरवां आनी शेल्यो कांयच चागची नात, कित्याक नात आनी उदक पियोवची नात. सगळ्यांनी गोणान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जोण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नोश्टी कर्तुबां सांडची. असो देव घडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग तोंड करून आमचो भस्म जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिली. ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें जाबाब चिड्डलोले काळजाक केन्नाच तूं पाट वोलनाय. परतून म्हणुया, चिड्डलोले काळजाक केन्नाच तूं पाट वोलनाय. काकूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. बो कोनवाल्या देवा गुन्यांव पसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितोल तूं कोर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मोल करून दवर. जाबाब चिड्डलोले काळजाक केन्नाच तूं पाट वोलनाय. निर्मोलकारी रचून घाल तूं अर्द्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित आत्मो सायबा काडूं नाका. जाबाब चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वोलनाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच अनून मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता. कोणती बरी काळीज चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वोलनाय. जाबाब चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वोलनाय. उद्गाराक उबीं रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळे काळजान थावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकूतजार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. लोकांची उरपंच जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नश्टी पिणका. ती एक खुणा मागता
पूण जोनसाचे खुणे बगोर दुसरी खुणां तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनस एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोखिणेची राणी जट्टेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी हिचेर खास्तीचें फॉर्मण मारतली, कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेतावन सालोमावांची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालोमावा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनेवेचो लोक जट्टेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी हिचेर खास्तीचें फॉर्मण मारतलो, कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वगणी तुका क्रिस्त. बाबडीनो इंग्लिशींतल्यान एक अशें म्हणप आसा, हाव मच इज टू मच. हाव मच इज टू मच म्हळ्यार कितले पासून आमच्यान करूंक जाता. आनी भोव करून हे हाव मच इज टू मच म्हणटा तेन्ना कितले पासून वायट करीत रावतलो. कोणूय एक वायट मनीस आसा जाल्यार एक दीस चडटलो आनी मागीर पडटलो अशेंय आमी म्हणटा. जो उठ्ठा तो बुडटा. जाल्यार आमचें वायट जें आसा आमच्या जिविताचें ताकाय एक लिमीट आसा. वायट करू पासून कोत्तलो आनी मागीर थकतलो, सांडटलो, वो पडटलो, मरतलो, कितेंय जावं. आयज देवाचें उतर आमकां खेरीत भाशेन एक असलो संदेश दिता की कितलोय वयर तूं पावूं तुज्या वायटान, जरी तर तूं खालतिकायेन मानून घेताय आनी खालतिकायेन देवाचें बोगसणें मागता जाल्यार देव बोगसूंक तयार आसा. पूण जरी तर तूं तुजें जिवीत बदलूंक तयार ना जाल्यार जशें जोनासान साथ घालो 40 दीस उरल्या आनी निनिवेचो भस्म जातलो. आमचे कितले दीस उरल्या ते आमकां खबर ना. पूण जे भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेता ते भाशेन घडये आयज देव आमचेय मुखार उबो रावन आमच्या मुखार एक प्रवादी धाडून आमकांय आयज सांगपाची घडये गरज आसा. उमके दीस उरल्यात, मागीर काबार निसंटन जातलें, भस्म जातलो. आनी भाव भयणीनो, हो संदेश जरी तर आमकां मेळत जाल्यार आमी कितें करतले हांगाय. निनिवेच्या लोकांक जेन्ना हो संदेश मेळ्ळो तेन्ना राजा ते जनावरां पासून सगल्यांनी हो एक उपास फरमायलो. खरेपणी भायल्यान तावन दाखयलें की वय जें कितें वायट आमी केलां तें आमी मानून घेता. आमी वायट मनशां, आमी चुकल्या, आमी असोक्त मनशां. आनी जरी तर देव हेंय जरी तर आमचें भोगसूंक तयार आसा जाल्यार आमी बदलूंक तयार आसा. म्हणजे तांच्या प्रमाणे इतलें वायट केलां तांकां आनी देव भोगशितलो. आमीच पासून जायते पावटी म्हणलां हांव व्हडलो पातकी, म्हाका आनी देवाच्यान भोगसूंक जातलें, वो म्हाका देव भोगशितलो. वील गॉड फॉरगिव मी. हांवें कितलें वायट केलां. भोव करून जे कोण वायटान सारके वयर चडलेले आसात तांकां घडये असलें भितरल्यान तावन दिसता आनी ह्या पासत बदलना जिवीत. आसा थंयच उरता वो आसा ताच्याहून आनीक मुखार वेता. ती घडी पाव पासून जेन्ना तांचें निसंटन जाता जाल्यार हो संदेश आयचो तूं खंयी पावलेलो आसूं तुज्या वायटान. आयज जरी तर तूं तुजें जिवीत बदलूंक तयार आसा जाल्यार असलेंच तारण जशें ह्या निनेवेच्या लोकांक फावो जालें तसलेंच तारण तुका आनी म्हाका फावो जाता. आयज घडये आमच्या दोळ्या मुखार असले जायते वायट मनीस आसात. परजा शिरापता तसले मनीस आसात आयज. जे दोग जाण कोण आमच्या देशाची वाट लायता म्हूण लोक तांचेर घडये आरोप घालता ते घडये आमच्या दोळ्या मुखार आसात. व आमच्या राज्यान जे आमचेर राज चलयता फटिंगपणाचेर फटिंगपणां सांगता वो भुलयता
दुसरेंच सांगता, मॅन्युपुलेट करता. आयज घोडे असल्यांचेर आमी रागार जाता. जोनास प्रवादी रागार जाल्लो ह्या निनिवेच्या लोकांचेर, देवाचेर पासून रागार जालो, कित्याक देव असल्यांकूय बक्षिता म्हण. जाल्यार खात्री कितलेंय वायट आमचें जिवीत आसूं, जरी तर आमी आमचें जिवीत बदलपाचो निर्णय घेता जाल्यार देव बक्षिता. आनी देवान तांकां सगल्यांक बक्षिल्लीं. निनिवेच्या लोकांक तांचेर निसंटोन धाडटा म्हूण जें फर्मण दिल्लें तें फाटीं घेतलें, बदल्लें. देव बदलना. तरी आसतना जेन्ना लोक वो पोरजा आपलें वायट जिवीत सोडून बरें करूंक लागता, देवाच्यो वाटो धरूंक लागता, तेन्ना खुद देव पासून आपलो निर्णय बदलता. जाल्यार होच संदेश जेजूनय दिला. जेजूक पळोवन आमी सगळीं ताका कसलोच गुन्यांव नासतना, कसलेंच पाप नासतना आमचे पासत जरी तर तो कुर्सार मेला, जाल्यार आमी आमचें जिवीत बदलून हें जिवीत घेवंक गरज. जेजू जें आमकां जिवीत दिता तें हे मिसाचे भेटेन आमकां फावो जाता. उंडो आनी सोरो जेन्ना जेजूच्या मासा रोगतान बदलता, देवाचें उतर आमी आमच्या काळजान घेवन आमचें जिवीत नवें करूंक वावुरता आनी ह्या जेजूच्या मासा रोगताची घोटाय घेता, तेन्ना आमकां हें तारण फावो जाता. तर हेंच तारण आमकां जण एकल्याक दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे मोहिमेक समर्पूंक तुवें आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका भेटयता. सासणाच्या जिविताचें ओकोद ती आमकां जावच्याक, पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन ती बदल आनी जेजूचें मांस आनी रगत जायशीं कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमचीं काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सय सय.
सर्वेस्पराचे नाव येता ताका सर उत्सर्गी तुका सर. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुरो जीवन तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. देवाचें भोगसणें आनी देवाची काकळूत शिममेर नासलोली जाल्यार आमी आमचें जिवीत बदलूंक खुशी मनान तयार आसूंक आमकां कृपा मागुया. आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक मुशिकता तशें आमचें पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची गाफलीत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची गाफलीत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू उगडास करीन जाल्यार तुजो आळसार सोन तूं जाणून गोवता कितलो पूण तूंच हाजी जालोय जाल्यार पुरो घालूच काय जेजू तुझ्या पवित्र नावा सारखे मधुर संगीत खंयसरूच ना गावचें गोडवे उदक तोंडांतले ना गोडशें. चितून मोनान नांव उपसोचें. जेजू पातक्यांक एकलोच तूं वर वाचलो उलो माथ्याक कितलोच तूं कोण वालो. तुका सोत्याक कितलोच म्हूण तूं ना जावचो. जेजू कितें भोगता मोखोर तुजो हे जिवेच्यान तोरीच सांगोन वचो. हे शोरान बिलकुल गळोन वचो. चोर गेलो मनीस जाणा जालो. जेजू आमचो मुकुट स्वर्गार राजा सातून आमचो सुंदूस ह्या संवसारान आमकां व्हडवीक मोहिमा वैकुंठ सुखा. तुझे सवे भोगून निर्विसासा.
जांकां तुज्या गोपान शरणां घेताय तांकां सगल्यांक संतोसाचे उल्हास सदां काल. प्रार्थुया. देवा काकलुत्सारा बापा, तुज्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय. तातूंत आमी आतां वांटो घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमची इच्छा आसूं. सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सांजे 7:15 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आमचे फिरगोजेन जातली. तुमकां कोणाक खुशी आसा येवपाक तांणी येवूं येता. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, सुचुरे कर म्हजे. हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या. जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय कात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा. जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणा तूं म्हाका म्हजो दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. ओदी करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूं म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत चितायसा अस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू बागिंती मरे देवाची माये आम्हा उपयोगात विनंती कर आता आमच्या मुलाच्या वेळार बागिंती मारे भाग्यवंती आदार ती ओदृष्टाक सांपडलेल्या मजत कोर ओस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जा शेराती देवाच्या मुनियारांची विनोद कोर सगळ्या देवा भेटोलोल्या ओस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुझो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुझो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी करतली प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन हे वेळार किरीत भाशेन सगळ्या पिडे वंता पासत मागुया भोव करून जे कोण कोरोना व्हायरस हे पिडेन कश्टवतात आनी मरणाचे तोडीरूय आसात तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण आमचे दियोसिजीन आनीक एकलो यादनीक भाव फादर सांतान कारवालो पेरिगान पडलेलो आसा हॉस्पिटलान आसा ताचेय पासत मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणी सूख आनी संवसार रचला सोमिया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजे उतर तुजेशी पावय सोमिया सूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोथींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेत आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं एक चोत्राय दोतची CZMP कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हो पंचायतीन आयिल्लो आसा ताचे मॅप्स तयार आसात आनीक जो प्लॅन आसा तोय तयार आसा पंचायतीन वचून ते तुमी पळोवंक जाता फकत आनीक 3 दीस उरल्यात जे भशेन निनिवे शारान जोनस साथ घालतालो ते भशेन हांवूय घालता फकत 3 दीस उरल्यात मागीर लास्ट डे सबमीट करपाक आमी आमची ऑब्जेक्शन्स जी आसात जण एकल्यान वचून पळोवचें तुमचें घर आसा थंयसर दाखयल्लें काय ना तें त्या प्लॅनाचेर वो दुसरे खंयचे स्ट्रक्चर्स आसात ते खंयचे दाखोवंक ना वो खंयचोय झोन दाखोवंक ना जाल्यार वचून तुमी ताचेर ऑब्जेक्शन्स घालपाक जाय ती पंचायतीन सबमीट करपाक जाय मागीर पंचायत ती मुखार व्हरतली जाल्यार तुमकां कोणाकूय हातून आदार जाय जाल्यार आमची तरणाटी ही ऑब्जेक्शन्स फायल करपाक तुमकां आदार करतली तुमी तांचे लागीं मागूंक जाता पयली सुवातेर तुमी वचून तुमच्या मॅप्सांचेर तुमचीं घरां आनी हेर स्ट्रक्चर्स आनी झोन्स आसात जाल्यार पळोवचे Cursar rogodwaro Jesus